सर्गीचे राज आम्ही जोडून घेवचे न्हय, तें देवाचें आमकां उदार देणे म्हणची गजाल आयचे सुवार्थेंतले वपारी बरीत शिकवणेंत जेजू नक्की करता. आयचे सुवार्थेंत गुमाण वावरेड्यांशी वेचे सहज, पूण त्या वावरेड्यांक सोदून फांत्यार 9 वरार 12, 3 आनी 5 वरार अशें 5 पावटी भायर गेल्ल्या आनी तांकां वावराक लायलेल्या धन्याचेर आमचें गुमान वचूंक जाय. जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातलीं म्हणलीं उतरां जेजून परत सांगच्यांत दैवीक मांडावळ वा दैवीक योजन निशेता. पयलीं आनी निमाणी कोण म्हूण थारावचो अधिकार दैवीक शिवाय मनशाचो न्हय तें स्पश्ट जाता. सर्गींच्या राजा संबंधी जेजून सांगलेले वपारींत म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें, वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता म्हणल्या कामाच्या आळांक धणयान सांगलेल्या उतरांनी धणयाचो निर्धार स्पश्ट जाला. कोणाक कितें मोजुरी दिवंक जाय तें थारावचें धणयान वा देवान. सुवार्थेंतले नदरेन आमी धन्याच्या वा दैवीक उदारपणाचेर पातयेवन आसची वावराड्यां. सर्गींच्या राजा उदेशी आमकां कितें नमियारलां तें आमी करूंकूच आसा. उरलेलें सगळें देवाकच सोडचें सूक्त दिसता.